आणि स्टेटस ऑफ द कोविड-19 हाजो कालच्या हेज्या प्रमाणे एक्टिव्ह 658 केसीस आशिल्ल्यो, रिकवर्ड केसीस ऑल टुगेदर कन्फर्म केसीस 995, रिकवर्ड केसीस 335. आज रिकवर्ड केसीस 35 आणि पॉझिटिव्ह केसीस 44 ह्यो केसीस ॲड जाल्ल्यो आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा वेगवेगळे कडेन आमकां ज्या ज्या जाग्यार पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा थंयसरले आमी सरावंडींग सगळ्या लोकांचो टेस्टिंग करता. मॅक्झिमम फोकस जो आसा ज्या गांवांत एखादी दुसरी पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी काय त्या परिसरांतले जवळपास ना म्हणटा जाल्यार मोर दॅन 100 केसीस त्या सरावंडिंगांतल्यो आमी जे आसा त्यो टेस्ट करून घेता आणि ताज्या उपरांत तांचे रिजल्ट आयल्या उपरांत त्या सिच्युएशन थंयसरल्या लोकांक कळयलें वता. बाकीच्यो सगळ्यो SOPs ज्यो आमच्यो भायरसून लोक येवपी ट्रेनींतल्यान बाय प्लेनांतल्यान बाय रोड बाय वॉटरवेज हे सगळे SOPs अजून पर्यंत तश्यो चालू आसा. होम क्वारंटायन हे सगळे मॉनिटर केले वता. हेल्थ ऑफिसर्स आणि बाकी सगळ्यां कडल्यान वेवस्थीत मॉनिटर केले वता. सगळ्या लोकांचे सहकार्य ज्या पद्दतीन मेळटा अजूनही लोकांचे सहकार्य खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक जाय. जेन्ना आमकां दिसता की कोरोना व्हायरस हो खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या तालुक्यांनी गोंयांतल्या पावला. बट गोंयांतल्या तालुक्यांनी पावला सुद्धा जरी आसलो जाल्यार आमी काळजी घेवप, सतर्कता बाळगप हे गरजेचें आसा. आणि ताका लागून म्हाका दिसता आमी सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरप आणि सॅनिटायझर्स ह्यो सगळ्यो गजाली वेळच्या वेळी करच्यो पडटल्यो. डिपार्टमेंटा कडल्यान अवेरनेस आनी एड्युकेशन आणि पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान लॉ एनफोर्समेंट हे सुरू आसा. सरकाराक सहकार्य लोकांनी जर दिलें जाल्यारूच अजूनही मोठ्या प्रमाणात जे आसा हे कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपाक शकतले. कोविड हॉस्पिटलान आसलेले पेशंट स्टेबल आसात कंटिन्युअसली. हांव पर्सनली कोविड हॉस्पिटल आसत काय कोविड केअर सेंटर आसत हांव इन टच आसता. आमचे दोनूय कलेक्टर्स, दोनूय आमचे सगळे येवपी एंट्री पॉयंट्स आसा हाजेर अजूनय बी कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सिस्टम सुरू आसा. एकमेव परत हांव रिपीट करता, एकमेव गोंय राज्य जें आसतलें भायरसून येवपी लोकांच्यो टेस्ट करपी किंवा 100% होम क्वॉरंटायना खातीर रावपी हें गोंय राज्य आसा. आनी पुराय आयज पर्यंत म्हणजे 58,584 टोटल टेस्टिंग जे आसा पळय न्हू हें आतां पर्यंत आमी केलां. म्हणजे कंटिन्युअसली सगळें टेस्टिंग करता आसतना. ओके, हे रिगार्डींग कोविडच्या बाबतींत. तुका ओके, मांगूर ही लिंक म्हणून ज्यो केसीस येता आनी त्यो विलेजीस खंयच्यो त्यो तुका कळना अशें म्हणणें आहा तुजें? ओके ओके. बट त्यो जेन्ना 190 केसीस आहा पळय न्ही रे त्यो डिवायड करून आमी दिल्ल्यो आसता न्ही रे. तुवें जेन्ना केसीस लिंक टू मांगूर हिल हे दिला पळय न्हू ताच्या सकयल बरयलां न्ही कुर्तोरी, मडगांव, अंबेली, बेतीम, केप्यां ह्यो सगळ्यो कवर केल्ल्यो आहा न्ही त्यो 190. हय सुरज, आमचे SOP जे सगळे आसा पळय न्हू रे हे सगळ्यात स्ट्रिक्ट SOP आमच्या स्टेटींत फॉलो करता. ओके, आमी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हाज्या बद्दल अजुनूय बी काळजी घेवप हें गरजेचें आसा. सोशल डिस्टन्सींग आसतलें, मास्क आसतलो हें चड गरजेचें आसा आनी तें सगळ्यांनी करपाक जाय. आमी शेवटी आमी आमची काळजी घेवपाक जाय, आमच्या घरच्यांची काळजी घेवपाक जाय आनी बाकीच्यांची काळजी घेवपाक जाय. ताका लागूनच प्रत्येक आमी जशें म्हणटा एड्युकेट करप, अवेरनेस करप आनी लॉ एनफोर्समेंट करप ही तिनूय कामां सरकारा कडल्यान चल्ल्या. कालूच हांवें सगळे PI आनी हांच्या बरोबर मिटींग घेवन कशा पद्दतीन मार्केट आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतल्यो हेजेर सगळ्याचेर म्हणजे आमकां जो आयकना ताका स्ट्रिक्टली कडक म्हणजे फायन करून सुद्दां सांगचें पडटलें.